विसा उपरांत तुमकां येवकार। तियात्रिस्टाक आज वचत थंय स्थानाचे मान मेळटात। वचत थंय एक कलाकार म्हूण येवकार मेळटा अशें मत फामाद तियात्रिस्ट अगुस्तीन हांणी उक्तायलें। मडगांवां रायतूरची सेमिनारी आनी तियात्र अकादमीन आयोजीत केल्ले आमचे दायज आनी कॉमेडी सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले। आरडीएक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। सांगून बरो दिसता खंयचे ऑफिसांत गेले जाल्यार आमच्या केन्नाच लायनीक रावप पडना तियात्रिस्ट यो सांगितलें इतलो आमकां एक आर्टिस्टरीचो येवकार मेळटा तेका 2 मिनटांनी पासून जावन आमी आमचें काम करून घालतात म्हणजे आमकां तियात्रिस्टाक इतलो उंचो रेस्पेक्ट आसा। तियात्रिस्टाक खूब आधी तियात्रिस्टाक तितलो डिमांड दित आसलो पूण आतां आमकां चड डिमांड मेळ्ळो। हिंदी एक्टराक मेळटा तोच डिमांड आमकां म्हणजे वता आमकां ह्या दोगूय महापुरुशांक आमचो नमस्कार आमी करता जाल्यार तेच बरोबर ताचे फाटल्यान हजारांनी तियात्रिस्ट आयले तांकां आमी नमन करता आनी हे तियात्राची बीज जे तांणी रोयलोली ते आतां किल्लून किल्लून व्हड व्हड जायत जाला। जायते आमचे जाणार ह्या तियात्रा वयर शिकप करतात। जायते आमचे तियात्रिस्ट भाव ह्या पालकाचेर रावन जावं समाजीक जावं धर्मीक जावं संस्कृतायीक संदेश आमकां पाठयतात। जावं आमचे तरणाटे नवे नवे तियात्र बरयणार कशे जावून वावुरतात पूण करचेचें म्हणल्यार जे हांव जायते फावटी पळयता हांव जायते फावटी वेळ मेळटा तेन्ना तियात्राक वेता आमचो लोक जो ह्या तियात्राक आपलो फाटींबो दिता आपलो तेंको दिता जाल्यार तुमचे इश्टानो तियात्राचें व्हडपण सांबाळुया। तियात्र आमचे दायज म्हूण आमी मानून घेवया। फुडाराची पिळगेक हे आमी फावो करुया। तियात्राचो दर्जो स्टँडर्ड ऑफ तियात्र जितलो आसपाक जाय आसलो तितलो ना। मराठी ड्रामा म्हूण कोंकणी ड्रामा म्हूण हांचो स्टँडर्ड उंच आसा दुबाव नासता पूण पॉप्युलॅरिटी ना आनी त्या खातीर जरी तर आमचे तियात्रिस्ट भाव जी पॉप्युलॅरिटी आसा ते पॉप्युलॅरिटीक धरून तांणी आमच्या तियात्राचो दर्जो इल्लो वयर काडलो जाल्यार म्हाका दिसता आख्ख्या भारतांत तियात्र एक बऱ्यांतलो बरो नाट्य प्रकार जावन आतां तियात्र आमी समाजाचें घडबीम म्हणटा। तियात्र समाजाचो आरसो म्हणटा। इतल्याच कारणाक लागून जें तियात्रान कितें घडटा तें आमच्या समाजान जें घडलां तें माचयेर दिश्टी पडटा। माचयेर ताच्या वयर भासाभास जाता। माचयेर ताच्या वयर सोल्युशन्स दिता। माचयेर ताचे विशीं आमी कितें करचें बरी मुल्यां कशी आमचे मदीं येवची हें तियात्रांतल्यान भायर येता देखून आमी ताका तियात्राक समाजाचो आरसो म्हणून येता।